मेसर्स कारगल कन्स्ट्रक्शन कंपनीन नावशे दर्या देगेर येवपी मरिना प्रकल्पाचेर जनसुनावणी घेवची म्हूण राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक अर्ज केल्लो. 2017 प्रकल्पाचो प्रस्ताव आयिल्लो. ह्या प्रस्तावा प्रमाण ल्हान बोटिंग प्रकल्पाच्यो सुविधा मेळटल्यो. यॉट, क्राफ्ट पार्किंग, एम्प्टी वॉटर स्प्रेड एरियांत मेंटेनन्स अशी सुविधा मेळटल्यो. प्रदूषण नियंत्रण मंडळान प्रकल्पा खातीर दिवंक केल्ल्या जमनी विशीं कंपनी कडच्यान म्हायती मागिल्ली. कारगल कन्स्ट्रक्शन कंपनीन प्रकल्पा विशीं बोर्डान मागिल्ल्या गजालींचें स्पश्टीकरण आनी म्हायती दिल्या. 135 मिनटांच्या बसके उपरांत बोर्डान प्रस्ताव फुडें धाडलो. प्रकल्पा खातीर जनसुनावणी घेवंक मंडळान जिल्लोधिकाऱ्याक तारीख थारावंक सांगल्या. हे पयलीं बांबोळे नावशेच्या लोकांनी पारंपारीक नुस्तेमारीक त्रास जायत म्हूण ह्या प्रकल्पा आड आवाज काडिल्लो. कंपनी कोर्टात गेल्ली. कंपनीच्या प्रस्तावाचो निकाल लावंक हायकोर्टान इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाक नोव्हेंबराचो प्रास दिल्लो. मात अर्द आसूनय मरिनाच्या प्रस्तावाचेर IPBक निर्णय घेवंक जमना. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी.